आम्ही आता नुसते बाय आणि तळ्या आणि नईन पिवपाचे ना, आम्ही समुद्रावरसून पिवपाक जाय आणि हे समुद्रात वाट दाखवतात. आमचे जे सगळे संमेलन केला बरोबर आयोजकाच्या मनापासून त्यांचे आभार मानतात. कित्याक सत्तरीचं नाव आयज सगळे जगान आसा. आतांच हाचो उल्लेख केले की आमच्या हांगासरले धावेचे आता डबल जे पुना आसा ते पुना ना लायता तेच्या खातीर सत्तरी लायले जाल्यार आमकां आनी आनंद दिसता. कित्याक सत्तरीचं नाव हे सगळेच भारतांत आमचे वयतले. आम्ही सगळ्यांनी त्यांचे कडेन मानूंक जाय की आमचे जितले कलाकारांक आसून संगीत पुना वचून रावला आनी तर आसा तेंच्यांनी आमचे सत्तरीचे हे नाव लावपाचे स्थानीक म्हणून हे आमची माझी प्रत्येकाच्या मनात आमच्या आयोजक आसा काय तुम्ही ते उल्लेख करपाक त्यांचे आणि तेंच्यांनी आमचो जे हे कार्य केला ते सगळे भारतात आमचे पावूंक जाय आसा. तशेंच आनी अशेंच संगीत संमेलन चालू आसा धारगळी आनी पणजेक आनी एक संगीत संमेलन चालू आसा ते दिनानाथ मंगेशकरच्या नांवान. अशी आयज 4 कडेन अशी मोठी संमेलनां चालू आसा. संगीत क्षेत्रान हांव बऱ्याच तेंपान पावलो म्हणल्यार सरकारी नोकरी भितर सरलो आनी मागीर सगळें ते धाटावडीचे एक म्हजो तो कार्यक्रम सुरू जालो आनी मागीर संगीतांतल्यान बरोचसो पयस वचून परत कांय वर्सांनी 17-18 वर्सांनी परत हांव ह्या कल्चरान पावलो आनी तेच्या मदीं जायते फावटी हांगासर हांव येयल्लो आसा. अदीक करून पंचायत खात्यांत जेन्ना हांव काम करतालो आनी आरडीएन काम करतालो तेन्ना जायते फावटी आमी हांगासर येवन सायबा वांगडा आमी जायती लोकांचे लाभार्थी आमी लाभ दिल्लो आसा. सायबा केर आसतली आरडीएच्या मार्फत आमी चडशा इंदिरा आवास योजनाच्या लोकांक आमी लाभ दिताले. वेगवेगळी क्षेत्रां आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत हांवें म्हजे जे कामाचे जे म्हाका दिलां तें काम करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी आयज म्हजे कडेन कला आनी संस्कृती खातें आसा तशेंच कला खातें आसा. हांगासरूय सगळ्या कलाकारांक योग्य तो न्याय मेळचो हेजो म्हाका म्हजो प्रयत्न आसा. आज असं म्हणावं लागेल सत्तरी खरं वयात आले. कारण माणसाला अनेक तऱ्हेचे सवयी असतात आणि व्यापे असतात. अनेक तऱ्हेचं आवड असते. कोणाला क्रीडांगणावर खेळण्याची आवड असते, कोणाला गायची किंवा संगीत वाद्य याची आवड असते. परंतु त्याला योग्य तऱ्हेची चालना देण्यासाठी आणि त्याला उत्तेजन देण्यासाठी असं संमेलन अनेककडे घडवलं जातं आणि हे आपलं पहिलं संमेलन कैलासवासी फटी यशवंत गावकर यांच्या स्मृतीस म्हणून हे पहिलं संगीत संमेलन आयोजन केले जात आहे. त्याच्याबद्दल मी आयोजकांचे अभिनंदन करतो. वेगवेगळ्या भागातले देशावरचे आणि अंतर्देशावरचे जगावरचे चांगले कलाकार त्यांनी तिथं कार्यक्रम सादर केले. पाहिला आणि ऐकला. नाट्यकला संगीत याच्यासाठी गोमांतक फार प्रख्यात आहे या भारतामध्ये. असं म्हटलं जातं की भारत गोमांतकाच्या गळ्यातून गातो.